शुक्रार 1 डिसेंबर मुखेल व्होड अंतराळ आनी प्रितूम सोरतली पूण म्हजी उतरां सोरची नात. नियाळाक आदार क्रिस्त तेण्याचो काळ आमकां उगडास करता. बोरवाशान आनी भावार्थान देवान बोरतेन बासयलोलें उतर लागीं पावलां म्हूण. आपल्या कोराराक देव सदांच विस्वाशी आनी ताचें उतर तोगता नितेक हाळी. आमी मनीस उतर दिता पूण जायते पावट तें पाळूंक विसरता. देवाची महिमा आनी देवाची सासाय आपले परजे पासत. दानियल प्रवाद्याक दर्शनांत उक्ती केली. आपल्या पुतान संवसारांत पाठोवन ती शार्ती पावयली. इतलेंच न्हय, आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार आसूंक. जेजू आपल्या शिसांक अंजिरा झाडाची वपार सांगता. कोंबऱ्यो फुटल्यो म्हणटोच हे कुणा वरवीं गीम लागीं पावलां म्हूण आमकां कळोन येता. तशेंच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणा जावंक जायत्यो वस्तू घडटल्यो आमी पळयतलीं. हें पळोवंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्याची अदीक गरज, कित्याक हे देण्या वरवीं आमी देवाचें आसणें बागूंक पावतलीं. देवाच्या उतराचेर आमी पातयोंक गरज. पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर बऱ्या दिशेन चलूंक आमकां उजवाड दिता. कोश्ट आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना देव आमकां शिकयता ह्या दोगदोगांत थीर रावंक, बोरवाशान जिवंक. आमचे हुस्के कोंती घेवन बसचे बदलेक आमी संपूर्ण जावंक वावरुया. म्हजो ताराव आदवेंत काळांत म्हज्या कुटुंबा सांगाता बरें रेतीर करून देवाच्या विस्वासान आनी भावार्थान वाडूंक वावुरतली.